एक गजाल आसा हातूंतल्यान जर तयार जालो तो क्रेडिबिलिटी क्रायसीस फॉर द पार्टी. हे क्रेडिबिलिटी क्रायसीस 2019 उपरांतूय आशिल्ले. समहाव तुम्ही इलेक्शनाच्या टायमार अशी भुमिका घेतल्यो की आमी डिफेक्टराक तिकेटी दिवची नात. तुम्ही 3 कडेन व्हरून तांकां सुपूत बिपूत घेवन हाडले. मागीर त्या सुपुतांचे कितें जालें आनी ताजेर लास्टाक तुगेले कशे लोकूच तकले हात मारपाक लागले ते आमी पळयलें. आज जेन्ना हो सेकंड जोल्ट बसला, डोंट यू थिंक इट इज मोर सिवियर दॅन द फर्स्ट वन. आनी एक दुसरी गजाल म्हळ्यार तुमी सांगतात सगळें बरें आहा, बट लोकांनी विश्वास कित्याक दवरचो? सी ऑफकोर्स डिफेक्शन जालें. आतां आमी प्रोग्राम्स करतात, प्रत्येक मतदारसंघान वतात. ज्या काँग्रेस खरे कार्यकर्ते आसा पळय तांचे भितर हो राग आसा आनी आमचे सगळे लिडर वी आर बाउंड टू लिसन टू पीपल. पूण एक हांव तुमकां खात्री दिवपाक सोदतां की हे जे बिट्रेयर्स आसा पळय हांकां परत आनी काँग्रेसीन वचता नासतना. दीस बिट्रेयर्स हू हॅव बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द पार्टी एंड ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स. नाव what model we have thought is, let's go to the people, let's go to the voters, let's go to the karyakartas and let them decide and let them take a call. म्हाका दिसता इलेक्शन म्हणटा ते 6 म्हयन्यांनी जिखपाक इलेक्शन इज नॉट विच यू कॅन विन इन 6 months. वी हॅव स्टार्टेड लुकिंग एट 2027 जातून ऑर्गनायझेशन आमी स्ट्रॉंग करतले. ताच्या मजगतीत लोकसभा इलेक्शनूय येता. आय एम हॅपी टू से दॅट आज 40तले जवळपास 35 ब्लॉक प्रेसिडेंट आमच्या जाग्यार आसात. 24 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी हॅव ऑलरेडी कॉन्स्टिट्युटेड ब्लॉक कमिटीज अलॉंग विथ बूथ कमिटीज. सो आय क्रेडीट हांव सगळें जी आमची यंग डायनॅमीक शॉर्ट कमिटी जी जाली इन नोव्हेंबर, विदीन अ स्पॅन ऑफ अबाउट 4 months 24 मतदारसंघान ऑर्गनायझेशन उबें करप अप टू बूथ लेवल. आय थिंक आय फील दॅट इट इज अ गुड जॉब. येणाऱ्या मे बी 2 ते 3 महिन्या भितर आमचो टार्गेट आसा की पूर्ण 40 मतदारसंघान अप टू बूथ लेवलाचे ऑर्गनायझेशन बिल्ड करप. हे ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतीत जालें. सो रियलिस्टिकली हो प्रश्न येता की लोक एकदां जनरली खंय तुगेलो दुदान जर तोंड जर भाजलें जाल्यार खंय ताक सुद्दां मनीस फुकोवन पिता. ह्या खेपेक म्हाका दिसता लोक ताक फुकोवन पिल्ले, ताकांनी तोंड भाजली अशी परिस्थिती जाल्या. सो आतां तुमी कितें दिता आमकां? न्ही, तुमी समज जर गोंय अशें न्ही पूर्ण देशभर जो माहोल पळयत, खंय तरी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या. हें जें डिफेक्शन जालें, BJP हॅड फूल मेजॉरिटी, दे हॅड गव्हर्मेंट. आमचे कडेन 5 बाकीचे आमदार दुसरे पक्षाचे आशिल्ले. सो दे हॅड अ फूल फ्लेज गव्हर्मेंट. एकदां इलेक्शन जालें, वेन यू फॉर्म अ गव्हर्मेंट यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. पूण BJP इफ यू सी नॉट ओन्ली इन गोवा, देशभर जर पळयत जाल्यार फक्त पोचिंग, बायींग ऑफ MLAs. गेल्ल्या 9 वर्साच्या कार्यकाळान तुम्ही पळयत जाल्यार जवळपास 300 MP आनी MLAs आनी विकते घेतिल्ले आसा. सो वॉट इज द नीड? आय फेल टू अंडरस्टँड. सी, इन अ डेमोक्रेसी समज जर तुम्ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी जर पळयतात जाल्यार म्हाका दिसता एक वायब्रंट ऑपोजिशन हें सदांच जाय. पूण आयच्या काळान आनी आयच्या परिस्थितीन म्हाका दिसता एवरी डे देर इज करप्शन. हें सरकार गोंयकारांक म्हाका दिसता फटयत आसा आनी जी आश्वासनां दिल्लीं पळय तें कांयच करना. सो तें खंय तरी दामपाक, तें खंय तरी लिपोवपाक दे वॉन्ट टू फिनीश द ओपोजिशन. सो दॅट वॉज अ फर्स्ट अटेम्प्ट जातून तांणी 8 आमदार विकते घेतले. पूण तुमी पळयलां आसतलें की जें फर्स्ट असेंब्ली सेशन जालें आनी सेकंड असेंब्ली सेशन, त्या आमदाराचे 8 जाण गेले पूण खंय तुमकां असेंब्लीन ताचो फरक दिसलो ना. बिकॉज आवर 3 MLAs, आमचो विरोधी पक्ष नेतो जो आसा, I am also surprised the way he has turned up, the way he is taking question, the way he is attacking government. Government is clueless. फाटले असेंब्ली सेशनान तांकां सेशन कर्टेल करचें पडलें. ह्या फावट सुद्दां रामनमीच्या निमतान एक दीस उडयलो. सो इट इज व्हेरी क्लियर दॅट गव्हर्मेंटा कडेन आन्सरां ना, गव्हर्मेंटा कडेन उत्तरां ना. जे लोकांचे आज कोर मुद्दे आसा, म्हारगाय आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, किंवा आज ज्या भशेन लॉ एंड ऑर्डर जो कोलॅप्स जाता, ज्या भशेन आज रानां पेट्टात, ऑल दीज क्वेश्चन्स म्हाका दिसता सरकारा कडेन आज ताचें उत्तर ना. आनी तें खंय तरी दामपाक म्हाका दिसता दे आर मेन मोटो इज टू किल द ऑपोजिशन.